सगळ्यांना हार्दिक स्वागत असा. आता आमका कार्तिक महिना मंगलमय कार्तिक महिना असा आणि दिवाळी आमका लागी येत असा. आता लास्ट 4 वीक्स आम्ही पळयत असा ती विप्र सुदामा प्रभू आमका भारी लायक करून श्रीपाद मध्वाचार्याले लिहिले आमका तांगेले चरित्रे तांगेले अद्भुत अद्भुत लिहिले आमका सांगता असा ती. आज आम्ही लास्ट पार्ट श्रीपाद मध्वाचार्याले ऐकूया. विप्र सुदामा प्रभू तुम्ही सुरू करा. ओके. हरे कृष्णा. पुरा जना स्वागत असं आयचे प्रोग्राम म्हणतो. रोजगोपी माताजीनी फुल GSB भक्तवृंद टीमाक कृतज्ञ असते की एवरी टाइम ह्या प्लॅटफॉर्मार आमके प्रोग्राम आयोजन जाता असं कंटिन्युअसली आणि आमका पुरा जना या सत्संगा भाग घेऊस तसं लाभ मिळता. सो प्रार्थना करून आम्ही आयची सेशन सुरू करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो उपस्थित अशी पुरा जनाक नमस्कार करून मुख्य जावन पुरा मालगड जनाक नमस्कार करून आईचे सत्संगा स्वागत करता. आम्ही श्रीपाद मध्वाचार्य विषय हे शुभ कार्तिक मासांतू सत्संग करता सती. कार्तिक महिन्याचे महिम म्हळ्यारी की कसने थोडे वेळ देवाल काम केल्यारी या महिन्यांतू देवाल कसने वस्तू केल्यार ताजे लक्ष कटल्यान गुणान ताजे लाभ प्राप्त जावंक साध्य असं म्हणून कार्तिक मासाचे महात्म्यांत सांगिल्लें आसा. आणि हे दामोदर महिने म्हणतात ताका आता आमी सेशन एंड जाताना दामोदर लीला विषय वय थोडे उलय आणि आम्ही दामोदर अष्टक वय म्हणचे आसा एंडार. सो त्या प्रकारार आम्ही मुखार सिता वचे. हे मास म्हळ्यार होड कसं जाल्यार की मस्त सकड देवाल संबंधित विषय कार्तिक म्हयन्यान जाल्लो आसा. तशी देवाल कार्य करचे खंयचे मास असल्यारी करूं येता आणि पुरा मासाचे तांगेल महिम आसा. जाल्यार कार्तिकांतू विशेष जावन रासलीला गोवर्धन पूजा गोपूजा दामोदर लीला धनत्रयोदशी देवान रामचंद्रान अयोध्या आयिल्लें मागीर तुलसी विवाह आणि देवाल मस्त सकट लीला अरिष्टासुरा मारलेलें नरकासुरागलें पुरा सकट ह्या म्हयन्यांत आसा. आणि अशें सांगिल्लें आसा की श्री हरीले किंचित रुपार हे सेव केल्यारी एक व्हड लाभ प्राप्त जाता. तशी सांगिल्लें आसा की थोडे वेळ एक दिवो देवाक लागून देवाला आरती केल्यारी कितले की लक्ष कटल्यान जन्माचे कसं पाप आसा ताची परिहार जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आमी मध्वाचार्याले सेशन कंटिन्यू करता वचा. मध्वाचार्याले आमी विषय उलयता आसा ती सुमध्व विजय बुक्का दोकून नारायण पंडित आचार्यान बरयलेलें. आणि आमी तांगेल्याक प्रार्थना करूया देवाल्याक मध्वाचार्य स्वाम्याल्याक की तांगेल विषय गुणगान कोर्स तसलें आम किंचित रुपार सेवेंत भाग घेवस तसलें अवसर मेळिल्लो आसा. तांगेल्या प्रार्थना करूया की तांगेल ते दिव्य जावन अशी लीला तांगेल चरित्र आमकां मना वचचे तशें जावं आणि तांगेलो आशीर्वाद प्राप्त जावन हे आयकल मात्रानची आमकां भक्तीन तूं मुखार सून वचता भाग्य मेळ्ळो म्हूण श्रीमद मध्वाचार्याल्याक आमी प्रार्थना करूया. प्रथमो हनुमान नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य सिद्धयो साधक. म्हळ्यार श्रीपद मध्वाचार्य म्हळ्यार हनुमंतू वायूल अवतार अवतारत्रय. हनुमंत जावन रामाल सेव केलेले भीम जावन कृष्णाल सेव केलेली
आणि आताच त्यांनी मध्वाचार्य जावन वेदव्यासाल सेव करून हे भक्तीचे सिद्धांत पुरा प्रचार करचे खातीरची त्यांनी अवतार घेतील असं आणि त्यांनी 37 किना चड तांगेले शास्त्र बरयलें आसा ताका सर्व मूल ग्रंथ म्हणटा ती तांके जगद्गुरु विश्वगुरु आणि पुरा नमुन्याक कोण सांज प्रायेची असो ती मालगड असो ती विद्वान जन असो ती संगीतकार असो ती स्पोर्ट्स पीपल असो ती कोणी असो ती पुरा जना मध्वाचार्य म्हळ्यार तांगेल चरित्र भारी खुशी जाता आशिल्लें लक्षण शास्त्र लेकरी तांगेल तितलो पॉवरफुल व्यक्ती तांगेले म्हणके शक्तिशाल जावन आशिल्ले व्यक्तित्व कलियुगान कोणाले ना मध्वाचार्य स्वामेल म्हणके म्हण ते लक्षण शास्त्र कोण शिकिल्ले आसतना सांगतात आनी एक प्रार्थना म्हळ्यार खंयचे आमगेले कसने देवाल पूजा करची पशी फूड आनी मध्व मठान तूं हे प्रार्थना करची पूजा यज्ञ खंयचे संकल्प करची पशी फुड्याची मध्व फॉलोवर्स आसा ती तांणी खंयचे शुभ कार्य सुरू जावची पशी मध्वाचार्य स्वाम्याक प्रार्थना करची आसतना ब्रह्मांत गुरव साक्षात इष्टम दैवम श्रीहपति आचार्य श्रीमद आचार्य संतु मे जन्म जन्मनी म्हूण ही प्रार्थना करून कसने शुभ कार्य सुरू करचे आसा मध्वाचार्य स्वाम्याक उडगास करून सो त्या प्रकारारी आम्ही पळयता की मध्वाचार्य स्वामीले एक विशेष स्थान आसा भक्तीची संस्कृतींत आम्ही पुढे रिकॅप करता वचे मध्वाचार्य स्वामीले बाल लीलाचे आम्ही मस्त सकट तांगे जन्म कशी जाल्लो तांगे बाल लिलेंत कसन जाल्लेलें त्या पुरा आम्ही ऐकून घेतलेलें आसा मुखार सुनी कशी तांणी सान आसतना जी अनंतेश्वराल देवस्थान आनी विंगड तांगे सकट लिला आम्ही सुरेचे सेशन्स तू केलेलं आसा आयचे कंटिन्यू करता हे आयचे 5 सेशन सुमध्व विजयाचे मुख्य जावन आशिल्लें आमी काडलेलें आसा तातूंत 5 सेशन जाल्लें सांगता गेल्यार मुगेल लेका 10 सेशन वय मध्वाचार्य स्वामेल विषय करूं येता कसले की सुमध्व विजयान तू इतली चंद काणी आसा ती तांणी कसन लील करून दाखयलेलें आसा सो मुखार सुनूय आमी केन्ना मध्वनवमी जावं ते माघ मासांत येता मुखार सुनी मस्त सकट मध्वाचार्य स्वामेल आसा ताजे विशीं आमी मुखार सुनी सेशन काडले आसा तशींची मध्वाचार्य स्वामेल मस्त सकट बाल लीला आनी आसता आनी एक समयार तांणी 12 वर्सांची अच्युत प्रेक्ष स्वामेले संन्यास दीक्षिकान पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ म्हूण तांगेलें नांव जाता तशींची अच्युत प्रेक्ष स्वामी तांकां कळटा की आनी विशेष जावन आशिल्लें व्यक्तित्व तांगेले अनंत मठाचे तांकांची हेड करतात तांणी मठाधिपती करता ती आनी तेन्ना तांगेलें नांव आनंद तीर्थ जाता म्हूण सांगिल्लें आसा मात तांणी आनी त्या टायमाचे शंकराचार्य मठाचे विद्याशंकर तीर्थ स्वामी दोगजन सांगता ती की तुमी विद्वान आसत वय तुमकां ज्ञान आसा वय जाल्यार तुमगेलें भाष्य खंय आसा म्हूण तुमगेलें भाष्य त्या प्रकारान मध्वाचार्य स्वाम्यान मागीर गीता भाष्य बरोवचें आसा आनी तें गीता भाष्य बरोवन तांणी मुखार सून बद्रीनाथा वच्चा सूर्यपंथ 2 पंथा वच्चा सूर्यपंथ आनी थंय गीता भाष्य बरयलें सिद्धा कळची बद्री विशाल देव नारायण तो स्वयं मध्वाचार्य स्वाम्याक दर्शन दिता आनी दर्शन दिवन जातरी तांगेलें गीता भाष्य ते सांगता की भारी छंद हें बरयलें तुमी म्हूण गीता भाष्य तशींची तातूंत बरयलें की मध्वाचार्य स्वाम्यान की गीतार्थम वक्ष्यामि शक्तितः म्हूण अशी बरयलेलें की हांव म्हगे शक्ती उपयोग करून हें गीता भाष्य बरयलेलें म्हूण जाल्यार बद्रीनारायण देव सांगता खंय की हें शक्तितः न्ही हें लेशतः म्हूण म्हळ्यार फुडें भिमान एक पंथ कृष्णाक शांतीदूत जावन वतना सांगिल्लें की तूं देवा तूं म्हाका सांगल्यार कौरव कशें न्ही देवता जनान वय आयल्यार हांव म्हगेलें शक्ती यूज करून तांकां राबयता म्हूण शक्तितः म्हूण तें भिमान सांगचें आसलें तेन्ना कृष्णान भिमा सांगचें आसलें देवता जनाक पराजीत करचें तुका पूर्ण शक्ती जावका म्हणना तुगेली थोडी शक्ती यूज केल्यार लेशतः शक्ती यूज केल्यार पुरो म्हूण तशींची भद्र विशाल देव मध्वाचार्य सांगतात हें गीता भाष्य बरोवच्या खातीर तुगेली पूर्ण शक्ती न्ही थोडी शक्ती पुरो आनी मुखार सून तूं मस्त सकट ग्रंथ बरोवचे आसा म्हूण तशींची थंय तांणी मागीर मस्त दिवसा खातीर मौन व्रत करून तपस्या इत्यादी करून मागीर तांकां वेदव्यास देवाले दर्शन जाता वेदव्यास देवाल दर्शन जाता वेदव्यास देव तांकां पटोवन धरता कशें रामान हनुमंता पटोवन धरलेलें तशी वेदव्यास देव मध्वाचार्य स्वाम्याक पटोवन धरता ती
आनी तांकां बद्रीक आश्रमांत आनी ಸ್ವಲ್ಪ काळ राबता ती आनी थंय तांणी नारायण आश्रमांत वचून नारायण आल्वय दर्शन दोग जन घेता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. त्या प्रकारारी गीता भाष्या वैरी देवाले आशीर्वाद घेवन जेतर तांणी आपास येता ती आनी आपास येवन तांगेले अच्युत प्रेक्ष स्वामी तांगेली भाशे दाखयता ती अच्युत प्रेक्ष स्वामी तांगेली भाशे पळोवन तांकां इतली खुशी जाता की तांगेले शिश्याक तांणी शरण येवन तांगेले शिष्याले देखून तांगेले शिष्याल शिष्य जातात तांणी आनी तांगेलें नांव पुरुषोत्तम तीर्थ स्वामी म्हूण अच्युत प्रेक्ष स्वाम्यालें नांव पुरुषोत्तम तीर्थ स्वामी म्हूण जाता. सो ह्या प्रकार तांगेली ख्याती कीर्ती पुरा कडेन स्प्रेड जाता म्हूण पळयलें आसा. तशींची मुखार सुनू श्रीपाद मध्वाचार्य तांगेले तांगेले नरहरी तीर्थ म्हूण तांगेले एक शिष्याले तांकां कलिंग राज्या पेटोवन ते नरहरी तीर्थ स्वामी ते राज्याचे म्हळ्यार राज्य रायू जातात थंय किंगार म्हळ्यार तांकां थंय दोकून पेटयलेलें की कलिंग देशांत दोकून मूल रामाले विग्रह घेवन येवका म्हणून ते नरहरी तीर्थ स्वाम्यान प्रार्थना बरोवचें आसा ते सुमध्व विजयान तेत्ता की मेगेल तसले एक साधारण म्हळ्यार एक जीव जंतू म्हणटात पळय किडो हांव राय जावचें साध्य आसा वेदव्यास देवाले आनी मध्वाचार्याले म्हळ्यार मध्वाचार्याला विंगड नांव अभिनव वेदव्यास म्हणून. सो वेदव्यासाल आनी अभिनव वेदव्यासाल आशीर्वादान मेगेल तसलो एक साधारण मनुष्य नरहरी स्वाम्यान सांगचें आसा राय जावचें साध्य आसा तसले तांगेल्या आशीर्वादान कसने जावचें साध्य आसा म्हूण तांणी प्रार्थना करचें आसा. तशींची मुखार सुंगोतस आमकां की देव परमात्मा श्री कृष्ण कोण देवकीन रुक्मिणीन अर्जुनान पूजा केलेले तसले ते विग्रह ते तांकां मेळटा आनी तांणी ते विग्रहाक उडपी मठांत स्थापन करता ती आनी ते मठा स्थापन करता तांणी ते 12 स्तोत्र म्हणचे ते आजिकय ताजे भारी महत्व आसा आनी आमी फुडें सेशन्सांत हे 12 स्तोत्र पुरा पळयलेलें आसा. तशींची तांगेली दिव्य जेवण आशिल्लें उडपी श्री कृष्णाला आमी दर्शन घेतिल्लें आसा. तशींची मुखार सुनू आमी लघु वायू स्थितीचें पारायण केलेलें ते तांगेली भयणी कल्याणी देवी तांणी बरयलेलें. हांगा दोकून मुखारी तांणी ते कसन पुरा पूजा इत्यादी कशी करचें तंत्रसार संग्रह म्हूण तांणी पुरा डिटेल्स मध्वाचार्य स्वाम्यान बरोवचें आसा. तत्वशास्त्र म्हणटात ताका म्हळ्यार तत्वशास्त्र तंत्रशास्त्र दोन्ही मेळून तंत्रसार संग्रह म्हळ्यार देवपूजा कशी करची होम हवन देवस्थान कशी बांदूचे प्राण प्रतिष्ठा पुनर्प्राण प्रतिष्ठा तत्वान्यास म्हळ्यार पुरा तांणी सिस्टम दाखयलें ते आजिकय ते फॉलो जाता आसा तांगेले दयेन. मागीर तांणी दोन्ही पंथा वय बद्रीक आश्रमां वता ती दोन्ही पंथा बद्रीक आश्रमां वताना आमी पळयलेलें की तांकां कशी ते महाराष्ट्रांत राय मेळटा जलालुद्दीन खिलजी तांणी मेळटा ती तशींची मुखार लास्ट सेशनांत आमी पळयलेलें कशी तांणी विंगड नमुन्याचे तांकां डाकू चोर इत्यादी ते वना दोकून वताना मेळटा आनी तांणी कशी विंगड रुपारी तांणी तांगेले लिला दाखयता ती सुरेजना मेळटाना तांणी तांगेलें दाखयता ती कसने अस्त्र नातिल्लें ते पुरा चोरांक तांणी मोहीत करता ती आनी दाखयता ती की कशी लोभांत आशिल्ल्या जनांक कसने तांगेलें बरेपण जायना म्हणून. तशींची मागीर मुखारी आमी पळयता की उपेंद्र तीर्थ स्वामी तांगेले स्पर्श मात्रानची ते चोर डाकू जनाल तलवार घेवन तांकां भिवून धांवडयता म्हळ्यार गुरूल आशीर्वाद आसल्यार कोणाक कसने करूं साध्य आसा म्हूण ते दाखयता. आनी आनीक एक तातूंत आमी एक सिद्धांत शिकिल्लो म्हळ्यार मध्वाचार्य स्वाम्यान कशी अद्वैतवादी जावन आशिल्ले जन तांणी प्रपंच मिथ्या जग मिथ्या म्हूण सांगता आशिल्लींची आनी देव निराकार म्हूण सांगता आशिल्लीं तसले ते प्रपंच मिथ्यावादाक तांणी प्रपंच मिथ्यावाद अनुमान खंडनम म्हूण ते ग्रंथ बरोवन तांणी दाखयता ती की देव सगुण रुपी जावन आसा देव सच्चिदानंद जावन आसा देव आनी एक देवालें एक व्यक्तित्व आसा आनी खंयच्याय कोणाल ओडटो आमी भक्ती रुपारी आमी एक संबंध पावयत आनी आमी निरंतर जावन देवाल सेवकाची आमगेले निज स्वरूप म्हणून तो विशय तांणी ताजे सिद्धांत जावन त्या पुराजनाल मन आवची तशी तांणी प्रचार करतात. तशींची आमी पळयता की अशी मुखार सून मस्त लील जाता वनांत आनी एक वाघ दोकून वय सत्यतीर्थ स्वाम्या तांणी रक्षण करता ती आनी तांतूं आमी पळयलेलें की कशी एक चांग व्यक्ती आसा सात्वीक जावन आशिल्लो कोण देवाल पूजा आनी धर्मार चलचे प्रयत्न करता
तांकां मध्वाचार्य स्वामी मुख्य प्राण जावन रक्षण करता ती म्हूण. तशींच मुखारसून आमी पळयलें तांणी आपास वेदव्यासाल दर्शन घेतला ती आनी ह्या पंथा ब्रह्मसूत्र भाष्यम बरयलें त्या दाखयता ती आनी देवाक भारी खुशी जाता त्या पळोवन. आनी वेदव्यासू आनी बद्री विशाल ओट्टू मेळ तांकां 8 शालिग्राम शिला दिता ती पूज करचे त्या आजिके ताची पूज जाता. आनी ब्रह्मसूत्र भाष्यम ते पळयल्यार ते मध्वाचार्य स्वामीन बरयलेलें ताचेर भारी एक आनंद जाता. म्हळ्यार आनी वेदव्यास देव सांगता की महाभारता वयरी तुम्ही बरोवका. मध्वाचार्य स्वामी सांगता ती कसले की आयच्या जनाक ताजे विशय कळका ताजे पुरा ताजे अनुवादाचे कसं की एक विपरीत जावन आशिल्लें अनुवाद जाता आसा ताचे खातीर तुम्ही ताजे वयरी तात्पर्य बरोवका म्हणून वेदव्यास देव तांकां सांगता आनी त्या प्रकारान तांणी मुखार बरोवचें कशें. आनी तांणी वेदव्यास देव सांगता की कशी तुमीची भीम जावन दुर्योधनाक मारलेलें तशी हे कली युगांचे पुरा मिथ्या ज्ञान आस पळय ताची पुरा तुम्ही पराजित कोर न्हू ते भक्तीचे तात्पर्य पुरा आपास निर्माण कोरका म्हूण तांणी सांगता ती. मागीर आमी तें पळयलेलें की कशें तांणी हस्तिना पुरा वचून तें तांकां गदाचे तांणी हें घेतला ती मुखार सकयल असल विंगड आमी पळयलेलें असल लील तांगेलें 50 जना उकोळ मेळची गदा जायना कुरुक्षेत्रांत तांणी दाखयता ती. मागीर बनारसांत पळयलें आमी कशी तांणी मस्त जनाक वाद विवादांत मुखारसून तांणी थंय त्या टायमाचे मुख्य जावन इंद्रपुरी म्हूण आशिल्लो विद्वान आशिल्लो तांकांय तांणी पराजीत करता ती. आनी थंय 2 कुस्ती खेळटले जन आशिल्ले रेसलर्स बनारसांत ते कुस्ती करतले तांणी त्या टायमाचे भारताचे पुरा सर्व म्हणटात पळय शक्तिमान जावन आशिल्ले ते कुस्ती आशिल्ले म्हळ्यार बनारस तेन्ना कुस्तीचे सेंटर आशिल्लें. थंय मध्वाचार्य भीमरूप गेले तांणी ते कुस्ती खेळटले जनाकय पराजीत करून ते कुस्तीचे चॅम्पियन म्हूण तांकां ते अवॉर्ड मेळटा बनारसांत मध्वाचार्य स्वाम्याक. सो त्या प्रकारान तांणी लील दाखयलेली. तशींच आज मुखारसून आमी पळोवया सेशनांत थंय दोखून मध्वाचार्य स्वामी मागीर ऋषिकेशा वता ती बनारसा दोखून. ऋषिकेश म्हळ्यार पद्मपुराणा समयार दोखून ते भारी एक व्हड स्थळ म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी थंय ऋषिकेशालेंची थंय आतां ताका भरत मंदिर म्हूण तें आसा तो जागो. थंय देवालें ऋषिकेशालें विग्रह आसा तें पुरातन काल दोखून पूजनीय जावन आशिल्लें तें विग्रह. थंय तांणी त्या मंदिरांत तांगेल कॅम्प करता ती थंय ब्राह्मण तांकां रिक्वेस्ट करता की तूं आमगेल मंदिरांत कॅम्प कोर न्हू तुमगेल प्रवचन दिवका म्हूण. आनी थंय एक ऋषिकेशांत एक अद्भुत घटन जावचें आसा. थंय मध्वाचार्य स्वाम्यान प्रवचन दितना एक 6 हाताचो ब्राह्मण येता थंय मध्वाचार्य स्वाम्यांक पांय पडून तांणी उलयलेलें प्रवचन आयकून थंय दोखून लुप्त जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना मध्वाचार्य स्वाम्यान सांगचें आसा पुरा ते सभेंत की ते 6 हाताचे ब्राह्मण आयिल्ले तुमी पळयलेलें न्हू तुमकां आश्चर्य जालेलें न्हय तो रुद्रदेवूची म्हणून शिव तोच येयिल्लो सभेंत म्हणून. तेन्ना तें आयोजन केलेलें तो ब्राह्मण आसा पळय ते पुरा कॅम्प ते सगळे सभा आयोजन केलेलें मध्वाचार्य स्वाम्यान कॅम्प ऑर्गनायज केलेलें तो ब्राह्मण सांगता वय मध्वाचार्यान स्वाम्यान सांगिल्लें वय कसले की तो व्हड रुद्रदेवाल भक्त आशिल्लो तो ब्राह्मण आनी ताका 1 म्हयनो दोखून देवान रुद्रदेव 3 पंथां तागेल स्वप्न आयिल्लें खंय सांगचेक की म्हगेल गुरू जावन आशिल्लो व्यक्ती मध्वाचार्य तांणी ऋषिकेशा येवचें आसा तूं तांगेल रातची पुरा प्रबंध कोरका आनी तांकां प्रवचन दिवन लायक पुरा आयोजन कार्य कोरका आनी तांगेल खातीर चांग रुपार पुरा भिक्षाचे प्रबंध कोरून तांगेले प्रार्थना कोरका की आमगेल तर्फेन तांणी भिक्षा स्विकार कोरका म्हूण. सो त्या प्रकारार त्या सभेन तो ब्राह्मण वय सांगता की तांगेल स्वप्नांत देव आयलो रुद्रदेव आयलो म्हूण. आनी रुद्रदेवाल मनांत आशिल्ली त्या प्रकाराची जी ब्राह्मण कितलीकी प्रकाराचे पुराचे प्रसाद कोरून विंगड टायपाचे कोरून मध्वाचार्य स्वाम्याक प्रार्थना करता ती की तुमी हे भिक्षा स्विकार कोरका म्हूण. आनी तांणी प्रितीन दिलेलें ते पुरा भिक्षा तांणी स्विकार करता ती आनी ते सभेन तांणी जन मध्वाचार्य स्वाम्यालें रुद्रदेवालें आनी ते ब्राह्मणालें तें दाखयलेलें ते लीला ते पुरा आयकून पळोवन तांकां भारी खुशी जाता आनी तांगेलो जन्म सार्थक जालो म्हूण तांकां तशें मनांत दिसता म्हूण अशी सुमध्व विजयान बरयलेलें आसा. तशींच मुखारसून तांणी इशुपात म्हणलेले एक जागे वता ती
थंय दोकोनू ऍक्च्युली थंय दोकोनूची परशुराम देवान ते तांगेले परशु उडोवन ते परशुराम क्षेत्र म्हूण केलें त्या जाग्यार दोकून तो त्या जाग्यारी मध्वाचार्य स्वामी तांगेले पुरा शिष्यवर्ग आणि कोण कोण त्या स्थळार उपस्थित आशिल्लीं ती तांकां प्रवचन दिवन परशुराम देवाल विशयी आनी तांगेले लिले विशयीची प्रवचन करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार खंयची स्थळार गेल्यार वे मध्वाचार्य स्वाम्याल एक सभ जत्त आशिल्ली आणि त्यांनी सभेन तू देवाल विशय भक्ती विशय प्रचार करता आसा ती म्हूण ते सुमध्व विजयान आमकां पळोवचें जाता. आणि त्यांच्या जाग्यान तू थंय भक्तजन मध्वाचार्याक 1000 केळें हाडून दिता ती आणि तांणी तांगेले एद्राकाची म्हळ्यार फूड आमी आयकलेलें आसा 200 केळें ह्या पंथा तांकां 1000 केळें हाडून दिता ती आणि तांगेले दोळ्या एद्राकाची मध्वाचार्य स्वामी ते 1000 केळें एका मागशी एक खाता ती म्हूण सांगिल्लें आनी तांकां पुरा जना भारी खुशी जाता म्हूण असं लिला तांणी दाखोवचें आसा. तशींच मुखारी थंय दोकून तांगेले नेक्स्ट मेन्शन आसा की तांणी गोवा येवन पावता ती गोवान तू थंय एक ब्राह्मण आपास मेळटकय म्हळ्यार तांणी येवचे पयशी फुडें तांगेले ख्याती कोणी मेसेज येवन पावता आशिल्ली तांगेले भक्तांक तू आनी तो ब्राह्मण सांगतकय मध्वाचार्य स्वाम्याक की आमी तुमगे लील आयकलें तुमी ते फुडें क्षेत्रांत तू 1000 केळें खावन दाखयलेलें ह्या पंथा आमी 4000 केळें हाडून दवरला आणि 30 होड मटकीन तू दूध हाडून दवरलेलें हें तुमी स्वीकार करू का म्हणून. म्हळ्यार मध्वाचार्यांक स्वाम्यांक कळटा की त्या ब्राह्मणान मन कसं नाशिल्लें म्हणून प्रितीन ताण हाडून दिला म्हणून आणि ह्या पंथा मध्वाचार्य स्वामी 1000 न्हय 4000 केळीं खाता ती आणि तांगेले एद्राकाची 30 मटकी होड मटकी दूध पिता ती म्हणून दाखयलेलें आसा. नॉर्मली आमी कसं नाही खाल्ल्यार आमगेले पोटची एक्सपांड जावन होड जाता न्हू जाल्यार मध्वाचार्य स्वाम्यालें अशें आसा की तांगेले पोट सान आसा सायजान तांगेलें आणि इतले 4000 केळीं खावन 30 मटकी दूध पिवन जाता तरी तांगेले पोट्टा सायज सेम आसता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार तें एक रुजू म्हळ्यार तें एक दिव्य जावन आशिल्लें व्यक्तीन तें लक्षण म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी आमी पळयत सांजपण दोकून मध्वाचार्य स्वाम्यान तें लील दाखयलेलें आसा. सांज चेडूं आसतना आमी पळयलेलें की तांणी बैला दवरलेलें 2 होड बालदी कुळीत खावन दाखयलेलें तेन्ना सांज चेडूं आसतना तांकां कांय जायनी. सो अशी विंगड विंगड समयारी मध्वाचार्य स्वाम्यान तांगेले ते विशेष जावन आशिल्लें तांगेले ती शक्तीचें प्रदर्शन केलेलें आसा. त्या टायमार गोवा क्षेत्रांत येताना थंय त्या टायमाचो कोण तो लोकल राय आशिल्लो पळय ताका दिसता की कसन एक शक्तिशाली व्यक्ती असो खंडित हक्का मेगेल राज्यांतू दवरका म्हणून त्या राया मन येतकय म्हळ्यार असल शक्तिशाली व्यक्ती मेगेल राज्यांतू असल्यार हांव कितले पॉवरफुल जाव येता ताका असल व्यक्तीक मेगेल अधीन करून हांव मेगेल राज्यांतू दवरका म्हणून कळटकय. मध्वाचार्य स्वामी एक मंदिरांत राबून आशिल्ली ती तेन्ना राय कसन करता म्हळ्यार तागेले सैन्यांक पुरा मंदिरा भायर सरावंड करून राबू सांगतकय म्हळ्यार मध्वाचार्य स्वाम्यांक थंय दोकून भायर पडचें नज म्हळ्यार एक प्रकारान आमी सांगीत पळय हाऊस अरेस्ट म्हणटात पळय भायर वचचें ना तशी त्या प्रकारान तो आयोजन करता की मध्वाचार्य स्वामी भायर वचचें नज म्हणून पुरा सैन्य हाडून दवरतकय तो. मध्वाचार्य स्वाम्यांक तांणी सर्वज्ञ न्हय तांकां कुडले कळटा की तो राय कसन की प्लॅनिंग करता असो म्हणून तो तांगेले शिष्यांक सांगतकय आमी पुरा जणान ओट्टू भायर गेल्यार तो राय आनी सैन्य तांगेले आमकां अरेस्ट वय करचे पुरोन म्हळ्यार आमकां बंदी करून आमकां बंदी गृहांत वय घालचे पुरोन ती ताका आमी एक एकली करून वचचें भायर म्हणून तेन्ना तांकां डावट येना म्हणून ताका तांगेले शिष्य एक एक जावन हगूर हगूर मंदिरा दोकून ಸ್ವಲ್ಪ समय नंतर एक एकली करून भायर पडटा ती तेन्ना ते सैन्य तांगेले वय डावट येना आनी तांगेले मनांत म्हळ्यार मेन तांकां सांगिल्लें म्हळ्यार की मध्वाचार्य स्वाम्यांक भायर वचचें नज म्हणून. मागीर एक एकली कोण येता ती मध्वाचार्य स्वामी येना ती तेन्ना कोणी जन उणी जाता आसा ती म्हूण राया मेसेज वतकय तेन्ना राया डावट जातकय मध्वाचार्य स्वामी भितर आसत की ना म्हूण पळोवचें वचचें म्हणून मध्वाचार्य स्वाम्यालें तांणी भितर मंदिरा येतात तो रायू मध्वाचार्य स्वामी थंय मुखार आशिल्लीं कय कोपार आशिल्लीं कय आनी तांकां रायाक कळटा तांगेले कोप पळोवन की तांणी खंय चुकून पडलीं ती मध्वाचार्य स्वाम्याक बंदी करच्याक प्रयास करून म्हणून मध्वाचार्य स्वामी तांकां श्राप दितात की तुगेलो मृत्यू आत्तां जातलो म्हणून त्या प्रकारान म्हळ्यार बंदी केली नव्हे म्हणून जाल्यार तो पांय पडून मध्वाचार्य स्वाम्याले क्षमापण मागता
मध्वाचार्य स्वामी सांगता ती जाय तू क्षमापण मागील निमित्त तुक 6 महिने आणि तुका जीवन असं म्हणून. आणि त्यांनी सांगितले प्रकारे 6 महिने नंतर त्यांची एक युद्ध जाता आणि तो रायल मृत्यू जाता 6 महिने नंतर म्हणून. सो हांतू कसन शिक्षित अशी असं म्हळ्यार की आम्ही दिव्य जावन आशिल्ल्या व्यक्ती वयरी आम्ही लेखतात की आम्ही कंट्रोल करू ट्राय केल्यार पळय ते देव करचे सोना आणि ते दिव्य जावन आशिल्ले व्यक्तीक वय कंट्रोल करची तसल शक्ती साधारण मनशा आसच्या साध्य ना म्हणून हे आम्ही मध्वाचार्य ह्या लिहिलेंतू आम्ही स्वाम्यान लिहिलेंत आम्ही कळयत आमकां अशी करू साध्य ना म्हणून. तशींची त्यांची तशींची मस्त जन मुखार सून मध्वाचार्य स्वामी आनीक एक कडेन वता ती म्हणून सांगिल्लें आसा ती थंय दोकून गोवा दोकून मुखार सून वता ती. थंय वय दोग जन कुस्ती करतल जन मध्वाचार्य स्वाम्याक थंयची त्यांचे राज्य मुखार वता दोग जन कुस्ती करतल जन मध्वाचार्य स्वाम्याक चॅलेंज करता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. तेन्ना मध्वाचार्य स्वामी सांगता ती जायत मेगेले दोग जन ಒಟ್ಟು मेळ्ळी मेगेले गळ चिडी आती म्हणून जाय आती म्हणून तांणी ते दोग जन गट्टी आशिल्ले ते रेस्लर्स आसत पळय मध्वाचार्य स्वामी विष्णवे नमः म्हणटा आशिल्लीं पळय तेन्ना तांगे दोग जन येवन तांगे गळ चिडूचे ट्राय करता ती जाल्यार मध्वाचार्य स्वाम्यान स्वरान तूं थोडे वय व्यत्यास येना म्हळ्यार कसले चढून जायना म्हणून सांगिल्लें आसा. तशी तांणी आपास तांगेले ते शक्तीचे प्रदर्शन करतात. तशींची मुखार सून गेल सिताक एक कडेन जाग्यारी मध्वाचार्य स्वाम्यान आतां ख्याती म्हळ्यार इतली स्प्रेड जाता आसा पुरा कडेन तांकां कसं रिक्वेस्ट करता आसतात. एक कडेन मस्त जन म्युझिशियन्स येतात ते म्हळ्यार संगीत प्रिय जन आणि ते सांगतात की तुमगेले विंगड कला विद्या प्रदर्शन केले जाल्यार तुम्ही म्युझिकाच तुमगेले कला आशिल्लें त्यावेळी तुम्ही प्रदर्शन करका आणि तुम्ही अशी आमकां आशीर्वाद दिवका की तुम्ही सांगिल्लें पद्य संगीतान आमगेलें आनीक भक्ती वाडून येवका म्हणून त्या प्रकारार तांणी प्रार्थना करतात ते. आणि त्या आशिल्लें एरियांत आशिल्ले जन सांगतात ते म्हळ्यार थंय मस्त सकट तांगेलें एरियांत पळय झाडाक फल येना ते म्हळ्यार समज धान्य जायना ते कसने पुरा तांचे कसने थंय एक प्रकार म्हणटात पळय ग्रोथ नाशिल्लें कसने एक घाल्यार ताका झाडां फल येनाशिल्लें ते एरिया कसंके म्हणटात पळय श्राप असल्या म्हण कशें आशिल्लें म्हणून तेन्ना हे जाग्यार हांव पशुपे म्हणून आशिल्लें त्या टायमारी तेन्ना मध्वाचार्य स्वामी त्या समयारी छांग रुपारी संगीत म्हणून कसंकी भजन म्हणटा ती म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ते भजन मात्रांची अशी सांगिल्लें आसा की ते पुरा भायर तांणी तांगेले ते संगीत कलाचे प्रदर्शन करताना मध्वाचार्य स्वाम्यान तांगेले शक्तीन ते पुरा ते झाड न्ही आसत पळय दोळ्या मुखारी जनाले ते झाडाक फल आनी येवचे सूर जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. संगीत ते सकट धान्य आनी जायनाशिल्लें तांणी संगीत म्हणटा ते पुरा झाड व्हड जावन फल येवची की ध्यान इत्यादी ते पुरा उत्पन्न जाता म्हणून सांगिल्लें आसा दोळ्या मुखारीची. शास्त्रान सांगिल्लें आसा की असल 3 ऑकेजनांत मात जाल्लेलें आसा म्हणून की कृष्णान वृंदावनांत तांगेलें मधुर जावन आशिल्लें फ्लूट म्हळ्यार बासुरी वाजिताना कोळेल वाजिताना वृंदावनांत अशी पुरा झाडाक आनी फूल इत्यादी जाल्लेलें आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. तशींची आनीक एक उल्लेख येता हनुमंतान वे रामायणांत अशी रामाल भजन म्हणटाना त्या एरियांत आशिल्लें झाडाक फूल इत्यादी जाल्लेलें तशी शास्त्रांत बरयल्लें लेखारी हे तिन्नी एक ऑकेजन आशिल्लें तेन्ना भक्तिमय जावन भजन इत्यादी करताना अशी झाडाक फूल जाल्लेलें म्हणून. सो त्या प्रकारारी ते आमी मध्वाचार्य स्वाम्यान तांगेलें लिहिले दाखयलेलें आसा. आनी तेन्ना ते आशिल्ले विद्वान जावन सांगता ती तुमगेली म्युझिकाची वय कला म्हळ्यार भारी म्हळ्यार आमी ते संगीताचे ते शास्त्री जावन आशिल्ले जन आशिल्लीं की ते सभेंत तांणी सांगलें की आमी संगीत वर्सकटल्यान दोकून आमी ताचे प्रॅक्टीस करता आसा ती ते म्हणटा आसा ती आनी रियाज म्हणटा प्रॅक्टीस करता आसा ती जाल्यार इतलें करून आमकां हें पुरो आमी येद्दोळते आयकनी हाजी विशय तुम्ही बरोवका म्हणून ताका मध्वाचार्य स्वाम्यान संगीता वयर विशय ते बरोवचे असे ग्रंथ
ते लुप्त जालेलें म्हणून सांगिल्लें आसा जाल्यार पुरंदरदासांक ते मध्वाचार्य स्वामीन बरयलेलें त्या शास्त्राचें तांकां तें मेळ्ळेलें आसा आनी तांणी त्या प्रकारार तांतू दोकोन तांतू तशील ते विद्या उपयोग करून तांणी पुरंदरदास स्वामी तांणी पुरा भजन म्हणलेलें आसा. ताका पुरंदरदासांकय कर्नाटक संगीत पितामह म्हणटा ती आनी पुरा कीर्तनीय जावन आशिल्लें ते पुरा पद्य सगळें भक्तीन तूं ते मध्वाचार्य स्वामीक ताजी श्रोत म्हणून सांगिल्लें आसा. सो असल पुरा विशेष लीला आमी मध्वाचार्य स्वामील पळोव येता. आतां हें पुरा जाग जावन तांणी आपास उडपी येवन पावता ती. उडपीन तूं लास्ट टायम आमी पळयलें दोनी सेशनांत की शोभना भट्ट म्हणून आशिल्लो तो त्या टायमार अद्वैत सिद्धांताचो तो व्हड प्रचारक आशिल्लो. मात तांणी पराजीत जालेलीं. आतां हें पण तो उडपी दोकोन येताना शोभन भट्ट भारी तांणी मध्वाचार्य स्वाम्यान सांगिल्लें सिद्धांत आनी तांगेली भक्ती पळोवन भारी प्रभावित जालेलीं ती आनी तांणी मध्वाचार्य स्वाम्याले संन्यास दीक्षा घेतला ती आनी तांगेलें नांव पद्मनाभ तीर्थ म्हूण जाता आसा. आनी पद्मनाभ तीर्थ म्हळ्यार तांकां वेद प्रवचनाचार्य म्हणून वय सांगतात ते पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्याक. म्हळ्यार तांणी मस्त सकट मध्वाचार्य स्वाम्यान बरयलेलें ग्रंथा वयरी प्रवचन दिलेलें आसा. आनी तांणीच तें बेळ्ळुरांत तूं मठ बांदिल्लो ते चेन्नकेशव मंदिर म्हूण आसा. कोणी बेळ्ळुरांत गेलो वचून आसल्यार ते पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्यानच ते बांदून घालिल्लें आनी तें व्हड स्थळ जालेलें मध्वाल फॉलोवर्सां खातीर त्या टायमार. मागीर आनीक एक विशय उडपीन जाता की पुंडरीकपुरी म्हणून तो आनीक एक विद्वान आसा. तो वय वाद विवाद करच्याक मध्वाचार्य स्वाम्याल येता ती. तांणी आनी तांगे लोट एक पद्मतीर्थ म्हणून एक विंगड एक आसा ती. तांणी दोग जण येता ती. जाल्यार तांकां एक दिवस ते सेशन जाता वाद विवादाचें. तांकां कळटा नेक्स्ट डे आपास ते वाद विवाद सुरू जाल्यार खंडीत तांणी पराजीत जातलीं ती म्हणून. जाल्यार ताका तांणी रात्री कसं प्लॅनिंग करतात म्हळ्यार मध्वाचार्य स्वाम्यान म्हळ्यार तांणी ओट्टू बसून केलेलें ना. तांणी पळयलें तांणी ते खंय तांणी बरयलें ग्रंथ न्ही दवरला म्हणून. तांणी रात्रीचें तांणी आनी तांगेले फॉलोवर्स आसात पळय रात्री पुरा जेन्ना शयना वतरी तांणी ते बुक्स पुरा चोरी करून रात्री धांवन वतात थंय दोकून. म्हळ्यार कसलेंपणी मध्वाचार्य स्वाम्याक म्हळ्यार एक दिवस तर तांकां नेक्स्ट डे तांणी डिबेट आणत आसल्यार तांणी खंडीत पराजीत जावं ते. म्हटल्यार वता कसलेंपणी एक नश्ट करून वचका म्हणटात पळय त्या प्रकारार तांगेली बुद्धी आशिल्ली. आनी त्या पुंडरीकपुरी पद्मतीर्थांनी तांगेले मध्वाचार्यान बरयलें पुरा ग्रंथ घेवन धांवन वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. मध्वाचार्य स्वाम्यांक कुडले कळटा आनी तांकां ಸ್ವಲ್ಪ वेळान मध्वाचार्य स्वामी स्वयं चेस करता ती म्हणे तांणी धांवन वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा त्या बुक्स हाडच्याक आपास. म्हळ्यार एवरी टायम आमी खंयचे हांतूय पळोवचे पळोवन ती खंयचे एक्शन पिक्चरांनी आसता पळय तेन्ना हिरो चेस करून वता विलनाक आनी कशीपणी कोण धरता ताका. तशींच ह्या प्रकारान आमी पळयत ह्या एक एक्शन सिक्वेन्स आशिल्लें. मध्वाचार्य स्वामी धांवन वतात खंय आनी ते पुंडरीकपुरीक ते राज्या भायर खंय धरतात तांकां म्हूण सांगिल्लें आसा. मात तांगेलें आनी त्या स्थळार तांणी खंय धरतात तांकां त्या स्थळार मस्त जन ओट्टू जाता ती. आनी मध्वाचार्य स्वामी सांगतात खंय तूं त्या वाद विवादांत धांवन गेल्लो न्हय त्यात कंप्लीट करुया ते डिबेट म्हूण. आनी इतले जनां मुखार तांणी दोग जन आपास ते डिबेटा बसता ती आनी तांणी दोग जन ते आपास पुरा जनां येता ते डिबेट डिफीट जावन मध्वाचार्याले पराजय स्वीकार करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते राज्या गेलेले रायाक हे साधारण कासरगोडा लागीं हे जागो हे खंय हे घटन जालेली त्या टायमार तो त्या एरियाचे रायाक भारी खुश जाता खंय आनी एक व्हड दिग्विजय जाता म्हूण सांगिल्लें आसा मध्वाचार्य स्वाम्यान त्या टायमाच्या रायान. आनी त्या टायमाचे राय तागेले हस्ती घोडे म्हूण ते पुरा ते दिग्विजय आसता प्रोसेशन आसतात म्हणटात पळय ते दिग्विजय मध्वाचार्य स्वाम्यान दिग्विजयाचे व्हड प्रोसेशन जाता त्या एरियांत म्हूण सांगिल्लें आसा. सुरेश देवस्थाना भायरीची मध्वाचार्य स्वाम्यान येताना तांकां व्हड तुलसी माळ घालतात खंय. एक शिष्य तांगेले संन्यासी शिष्य तांगेले देवाक धरता
एक शिष्य तांगेल दंड धरता, एक शिष्य तांगेल कमंडलू धरता, एक शिष्य तांगेल तांगेल खातीर तांगेल खातीर सातें धरता म्हूण सांगिल्लें आसा. श्वेत रंगाचे सातें धरता. असल पुरा लीला जाल्लेलो आसा ह्या प्रोसेशनांतू. मस्त सकळ लील आसा. तांतू तांगेल एक शिष्याक भारी एक मन येता की मध्वाचार्य स्वाम्याक पळोवन की मध्वाचार्य स्वाम्याक म्हगेल खांद्यारी म्हाका उखोळका म्हूण आशिल्लें म्हूण. भारी भक्तीन तो मध्वाचार्य स्वाम्याल दर्शन घेवन तांगेल मन येता की म्हाका तुमगेल खांद्यार उखोळून तुमकां ह्या प्रोसेशना व्हरका म्हूण. ಸ್ವಲ್ಪ क्षणान मध्वाचार्य स्वामी तांगेल खांद्यार आसत के आणि तांक खांद्यार घेवन तो शिष्य तांकां घेवन वता आसके पुरा जनाल येद्राक. म्हळ्यार मध्वाचार्य स्वामी तांगेल भक्तीन तांगेल प्रार्थना केलेलें मध्वाचार्य स्वाम्यान करून दाखयलें. आतां मध्वाचार्य स्वामी कितलो व्हड आशिल्लो सायजान तूं आमकां गोत्त आसा ती. साधारण मटा व्यक्तींक आमकां गोत्त आसा कुस्ती खेळटले जेन्ना हांवें तांकां हालोवचें जायना आशिल्लें. जाल्यार तांगेल त्या शिष्यांक तांणी तें तांगेले शक्ती दिल्ली मुख्य प्राणाले आशीर्वाद म्हणटात पळय की हे भर सगळे सभेंत प्रोसेशनांत मध्वाचार्य स्वामी तांगेल खांद्यार बसता ती म्हूण अशी तांगेलें प्रदर्शन दाखयता तांगेल प्रितीचें. आनी इतली सकड जन येतात की त्या प्रोसेशनांत म्हळ्यार पुरा जन संन्यासी, ग्रस्त, ब्रह्मचारी, योगी पुरा जन मागशी ते वता आसत की त्या प्रदर्शनांत आणि कोणाक पुरो जायना के. म्हळ्यार ते कशें की दिव्य जावन अशी घटना म्हूण आमी पळयत. इतले वेळ चमकतात के खंयचे सांज चेडू आसत के प्राये जन आसत ती जाल्यार कोणाक म्हणटात पळय टायर्ड फील करना ती. पुरो जाला म्हणटात पळय भारी फ्रेश आसत के पुरा जन प्रोसेशनांत. आनी प्रोसेशनांत इतले जन येतात के रश की तो राय आशिल्लो पळय त्या राज्याचे ताका लकयतात के जन. म्हळ्यार तो मातशी चमकून येता आशिल्लो जाल्यार रायाक वय नॉर्मली कोणी इम्पॉर्टंट पर्सन अशी लकयल्यार आनी प्रोसेशनाक कोप येतलो न्हय जनाक. आनी ते सगळे राज्याचे राय तो ताकय जन लकोवन मध्वाचार्य स्वाम्याल दर्शन घेवचें वता आसा ती म्हूण. जाल्यार रायाक कसले कोप येना के. रायाक कळटा की मध्वाचार्य स्वाम्याले आनी तो भक्तीन त्या पुरा जनाल मध्येन तो मातशी वता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हणजे त्या समय अशी जाल्लेली घटनाचे आमी एक मनावर येता की कशी जावन अशें पुरो म्हणून. राय तसं वय ताणें पेशंटली ताणें म्हणटात पळय तें सहन करून घेतलें ते प्रोसेशना मध्ये. तो एक सामान्य जावन मनुष्य ह्या सेशनांत मध्वाचार्य स्वाम्याची होड म्हणून तागेली एक तागेली भक्ती दाखयली त्या रायान म्हूण सांगयत आमी. सो आमी पळयत की मस्त प्रकार त्या प्रोसेशन जाताना मध्वाचार्य स्वाम्यान सुमध्व विजयांत दाखयलेलें आसा. 32 क्वालिटीज तांगेली दाखयलेले आसा की तांणी कशी परफेक्ट पर्सनॅलिटी आशिल्ली म्हणून. म्हळ्यार वाघा मणके चमकून वता आशिल्ली त्या प्रोसेशनांत. तांगेल जांगी म्हळ्यार हस्ते मणके आशिल्ले थायज. तांगेल 3 लायन आशिल्ले माथ्यारी, गळ्यारी आनी पोट्टारी 3 शायनींग लायन्स आशिल्ले. तांगेल चेस्ट हरदे भारी ब्रॉड आशिल्लें म्हणून रुंद हरदे आशिल्ले तांगेले. तशींच त्या प्रकारार तांगेल खांदो एकदम हायटार आशिल्ली. तांगेल भुज्ज आनी हात शक्तिमान जावन आशिल्ली ती. तांगेल हातारी दोन्ही हातारी ध्वज आनी चक्राचे चिन्ह आशिल्ले. हसमुख जावन आशिल्ली तांणी. तांगेले दांत म्हळ्यार कुंद पुष्प म्हळ्यार लिली मणके धवे जावन आशिल्ली ती. आनी चंद्रा मणके तांगेल मुख आशिल्लें. आनी कमला मणके तांगेल दोळ आशिल्ले. तांगेले गाल म्हळ्यार कशें की सुर्या मणके तेज येता आशिल्ले तांगेल गाल्ला दोखून. कान म्हळ्यार एक तुळशीचे पानाचे घोंचे आसता पळय चंदू घोंच्यो तुळशीचे तशी तांगेली कान दिसता आशिल्ली. तशें असल पुरा सकल वर्णन केलेलें आसा मध्वाचार्य स्वाम्यान त्या प्रोसेशनाक चमकून वताना कशी दिसता आशिल्ली म्हणून. आनी खंय गेल्यार मागीर तांगेलें सेशन प्रोसेशन जातरी अशी मस्त कडेन तांगेली दिग्विजय प्रोसेशन जाता गांवांत. आनी ते प्रोसेशन जातरी तांणी सभ करता आशिल्ली ती. आनी सभेंत मस्त सकळ जन येवन बसता आशिल्लीं ती. एक पंत आशिल्लें आदिशेष देव म्हळ्यार नारायण वय येवन त्या सभेंत बसलीं ती. सनक सनांदन आनी ऋषी आसत पळय तातूंत सनक ऋषी येवन बसता के तांगेले सभेंत. असल पुरा वर्णन आसा सुमध्व विजयांत. तशींच हांव सांगल्या म्हणके सांगता गेल्यार एक सेशन न्हय आनी 4-5 सेशन मध्वाचार्य स्वाम्याल विशीं उलयता. मुखार सुनामी केन्नाय ते डिटेलार आमी पळयत. तशी ते पुत्तूर आतां खंय पुत्तूर आसा पळय ताजे लागीं एक गांवांत
तांणी अशींची सभेन तू प्रवचन दितानाची एक कोण की विद्वान भक्तीन सांगतगे तांकां की तुम्ही महाभारता विषयी कसं सांग्या ती म्हणून त्यांनी महाभारता विषयी त्यांनी ऑन द स्पॉट 81 श्लोक सांगतात की ते महाभारता विषयी आणि तांतून एक श्लोक अशें आशिल्लें भ भ भ भ भ भ म्हणून 28 टाइम्स असके ते श्लोक ते 81 तू विंगड कसने तांतू अक्षर ना भ भ भ भ म्हणून 28 टाइम्स तो विद्वान निमगीत काय हे भ भ भ 28 टाइम्स तुम्ही हे महाभारताचे तात्पर्य दितान तुम्ही हे सांगितलं असं म्हणून ते मध्वाचार्य स्वामी ते सभेन तू भ म्हळ्यार भगवान आणि भगवाना विषयी 28 नमुने मिनिंग मध्वाचार्य स्वामी ते सभेन तू सांगता ती म्हणून सांगितलं असं सो त्या प्रकारार भारी विशेष जावन आशिल्लें तांगेलें प्रवचन तांगेलें ज्ञान आणि भारी तांगेलें व्यक्तित्व म्हणटात पण चार्मिंग पर्सनॅलिटी म्हणजे कोणाक पळयल्यार ही भारी खुशी जाता आशिल्ली तांगेलें ते सूर्य समान जावन आशिल्लीं तांणी आणि कोणाक पळयले तांकां पळयल मात्रान तांगेलें दर्शन घेतले मात्रान तांकां भांगेले मन तांगेले खातीर प्रिती उत्पन्न जाता आशिल्लें म्हणून एक प्रकार अशींच एक सभेन तू हजारो कटल्यान तांगेलें शिष्य तांगेलें दर्शन घेवचे येता ती म्हणून सांगिल्लें असो आणि इतले जन आसत ती की तांकां मध्वाचार्य स्वाम्याल तांकां दर्शन करचें समज जायना पुरा जनाल मन अंतस्के म्हळ्यार हजारो कटल्यान जन ओट्टू जाली दूर दूर आसत ती तांगेलें समज दर्शन घेवचें जायना आणि मुखारचे येवचें जायना कसले जाग ना ताका मस्त जनाल मन अंत येता सभेन तू ओ म्हाका दर्शन घेवका मेळ्ळी मू मस्त दर्शन घेवचें मेळ्ळी मू मध्वा ह्या समयार सुमध्व विजयान सांगिल्लें आसा की मध्वाचार्य स्वामी एक प्रकार विश्वरूप म्हणटात पळय ते कितले हजारो कटल्यान ते जन आशिल्लीं पळय ते सभेन तू पुरा जनाल येद्रा मध्वाचार्य स्वामी येतात के आणि पुरा जन ते हजारो कटल्यान जन आशिल्लीं पळय ते सभेन तू पुरा जन अशी दिसता की मध्वाचार्य स्वामी तांगेले येद्राक आसा ती म्हणून आणि पुरा जन तांगेलें म्हळ्यार साष्टांग तांगेलें वंदन करून प्रार्थना करता ती आणि मध्वाचार्य स्वामी तांकां आशीर्वाद दिता ती म्हणून म्हळ्यार ते सभेन तो आशिल्लें हजारो कटल्यान जनांक मध्वाचार्य स्वामी तांगेले येद्रा राबून तांकांची पर्सनल दर्शन दिता ती तशी तांकां भावन येता आणि मध्वाचार्य स्वामी तांगेलें सुमध्व विजयान सांगिल्लें आसा हें तांगेलें विश्वरूप म्हणून म्हळ्यार एका पंथांनी कितलेकी सकट आयिल्लें दर्शन कांय जनांक पुरा एका पंथां तांगेलें दर्शन दिल्लें म्हणून तशींची मस्त सकट अशी सेलिब्रेशन जाता आसता ती आणि पुरा तांगेले सभेन तूं पळय मध्वाचार्य स्वाम्यान भागवत पुराणा देखून एक सब दवरचें आशिल्लें क्लास करचें आशिल्लें तेन्ना ऋषिकेश तीर्थ स्वाम्यान एक श्लोक भागवतमांतून सांगचें आशिल्लें आणि ते भागवतमाचे ते श्लोक सभेन रिपीट करचें आशिल्लें आणि मागीर ताचे वयर तात्पर्य मध्वाचार्य स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें तशींची आमी पळयलें आणि ते पुरा जन भारी एक प्रकारान आनंद जाता आशिल्लें म्हळ्यार नॉर्मल जन असो ती और विद्वान असो ती पुरा जनाक मध्वाचार्य स्वाम्यान सांगिल्लें मनावत आशिल्लें आमी पळयल्यार असलें सिस्टम प्रभुपाद स्वाम्यान मागीर इस्कॉनांत इस्टॅब्लिश केल्लें आतां तुमी पळयल्यार इस्कॉनाच्या पुरा मंदिरांत सकाळी भागवत म्हूण आसता तातूंत एक श्लोक भागवतमाचे सांगचे आसा सभेंत बशिल्ले जनांक रिपीट करचे आसा आणि कोणी पुणी भक्त जावं आसा ती त्या भागवत क्लासा वयर मागीर ते एक पर्टिक्युलर श्लोका वयर तात्पर्य दितात ती सो आमी पळोवं येता की मध्वाचार्य स्वामी त्या समयार तांणी अशी पुरो सिस्टम सेटअप केलेलें त्यांची प्रभुपाद स्वाम्यान आतां फॉलो करता आसा ती म्हणून आमी पळोवं येता मागीर मुखार जावन तांणी ते भागवत तात्पर्य निर्णय वयर बरोवचे आसा भागवतमा वयर कसले की मस्त जन तांगे भागवतमा वयर तांणी आयकलेलें प्रवचन आयकून तांकां रिक्वेस्ट करता ती की तुमी भागवत पुराणा विशय वयर कसले बरोवका म्हणून सो तांणी रिक्वेस्ट केलेलें मात्र आनी मध्वाचार्य स्वाम्याक भागवत पुराण म्हळ्यार भारी प्रिय आशिल्लें ते भागवत पुराणा वयर तांणी भागवत तात्पर्य निर्णय म्हणून ग्रंथ बरयता ती म्हणून सांगिल्लें आसा आणि मस्त सकट जन तांणी त्या समयार मध्वाचार्य शिष्य दिसता की मध्वाचार्य स्वामी इतले पुरा गुह्य वस्तू तात्पर्य निर्णय बरयता आसा ती तुम्ही बरयलेले विषय ताचे प्रचार कशी करतले आणि कोण ते करतले म्हणून तेन्ना मध्वाचार्य स्वाम्यांक ते पुरा तांगे शिष्य आशिल्लीं पण संन्यासी जावन आशिल्लीं होडोर शिष्य तांणी पळयता ती तांकां दिसता की आमगेल मन आसा की आमगेल मध्येंत कोण हे
पुरा तात्पर्य मध्वाचार्य स्वाम्यान सांगिल्लें तें पुरो म्हणटात पळय मुखारसून व्हरतलें म्हणून मध्वाचार्य स्वाम्यांक तांकां सांगतात की तुमगेर हातूंत कोणी न्ही हो बगलेन म्हळ्यार बगलेन एक बैल आशिल्लो ताका बांदून दवरलो हो बैल पुरापशी चेड पुस्तक बरयतलो मध्वाचार्य स्वामी सभेन सांगतात ते आणि तो बगलेन बांदून दवरलो तो बैलच पळय ताची मुखार वयल जन्मान तूं जयतीर्थ स्वामी जावन जन्म घेतात तांणी आणि जयतीर्थ स्वाम्यान मुखारी मध्वाचार्य स्वाम्यान बरयलें तात्पर्या वयरी मस्त सकळ ग्रंथ बरोवचे आसा इतलें की ते बैला मारच्याक ट्राय करतात के कोण की सरप पेटोवन तो सरप चाबून सरपू मरत के बैला कांय जायना तशी मुखार जावन ते बैलान विंगड जन्मान तूं जयतीर्थ स्वामी जावन तांणी जन्म घेता ती आणि न्याय शुद्ध द्वादश स्तोत्रा वयर कॉमेंट्री तात्पर्य पुरा जयतीर्थ स्वाम्याची बरयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा तशींची मस्त सकट लील आसा सांगचे गेल्यार विष्णु तीर्थ स्वामी तांगेले भावची तांणी विष्णु तीर्थ स्वामी जावन वयर प्रचार करता ती आणि तांणी मस्त सकट बुक्सा वयर मध्वाचार्य स्वामी 37 बुक्स सांगला म्हणजे सर्व मूल ग्रंथ तांणी बरयता ती आणि तांतूंतले तांणी ऐत्रेय उपनिषद म्हूण आशिल्लें तें तांगेलें फेवरेट आशिल्लें तांणी केन्नाय ताचे विशयी बरयता आशिल्लें तशींची अनंतेश्वर देवस्थानांतू ऐत्रेय उपनिषदा वयर बरयतना ऐत्रेय उपनिषदा वयरीची तांणी एक पंता प्रवचन दितानाची थंय तांणी प्रवचन दिता आकाशात दोखून फूल पडचें सूर जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आणि ते फूल पळोवन सगळे मध्वाचार्य स्वाम्या वयर फूल पडतात ती आणि मध्वाचार्य स्वामी थंय दोखून लुप्त जातात ती म्हूण हे माघांत येवचें मध्वनवमी दिवसू हे अनंतेश्वर देवस्थानांतू मध्वाचार्य स्वामी थंय दोखून लुप्त जाता ती आणि आयच्या दिवसांत वय तांणी तांगेलें प्रिय जावन आशिल्लें इष्टदेव वेदव्यास देवालय भद्रिका आश्रमांतू आजी काही मध्वाचार्य स्वामी वेदव्यास देवालय सेवा करता आसा ती म्हूण आणि थंय दवरलेलो दिवो त्या समयार दोखून मध्वाचार्य स्वाम्यान लुप्त जावच दोखून त्या पुण्यतिथी दिवस दोखून आनीकय तो दिवो ते 800 वर्ष फुड जालेलो तो दिवो कंटिन्युअसली चलता आसा म्हूण सांगिल्लें आसा त्या स्थळार एक पंता हांकां एक स्वाम्यांक तांकां दिसता वय खंय की वादिराज स्वाम्यांक की मध्वाचार्याल एक विग्रह कोण दवरका म्हूण जाल्यार मध्वाचार्य स्वाम्याची वादिराज स्वाम्याले स्वप्नांत येतात की सांगतात की ते विग्रह नाका थंय दवरलेलो तो दिव वच पळय तशी आसो ते विग्रह करूं नाका ती म्हूण वादिराज स्वाम्याल स्वप्नांत तांणी येता ती म्हूण तशें सांगिल्लें आसा सो त्या प्रकारे आमी अनंतेश्वर देवस्थानाक गेले तो जागा आनीक थंय आसा ती आमी दर्शन घेवं येता आनी थंय दोखून हे आजीकय ते भद्रिका आश्रमांत वेदव्यासाल सेवा करता ती सो आनी मुखार सुनूय तांणी सकट ते मस्त सकट मध्वाचार्य स्वाम्यान लुप्त जावचे पशी फुडें मठ सिस्टम केलेलें मस्त सकट मठान तूं म्हळ्यार तांणी एकदम अशें कांय न्ही भारी एक एक ऐश्वर्य म्हूण तशी कांय न्ही मठा सिस्टम तांणी सान रुपार केलेलें आनी मस्त सकट लागीं गांवांतूल जनान ते डोनेशनांनी दिवन ते मठाचे मुखारसून वचत आशिल्लें ते सपोर्ट केलेलें ताकाच ते लागीं गांवांत कोण दुड्ड दिलेलें पळय त्या नांवार मठ जालें म्हणजे पळीमार गांवांत जनान मठ ते पळीमार मठ सोदे मठ पूण अशी पुरा मठ जाल्लें आनी मध्वाचार्य स्वाम्यान इनिशियली 2 म्हयन्यान तूं पर्याव म्हूण केलेलो जाल्यार मागीर मुखारसून ते वादिराज स्वाम्यान चेंज केलें म्हणजे 2 म्हयने चेंज जाता ते भारी कश्ट जाता आशिल्लें सो 2 म्हयन्याच तांणी आतां 3 ते सिस्टम ते मागीर तांणी ते चेंज करून मागीर 3 वर्सांची केली तांणी सिस्टम की 3 वर्सां ते चेंज जावका म्हूण सो त्या प्रकारार ते सिस्टम चलता आसा न्ही आनी मस्त सकट लील आसा तांगेली शिश्याल वय सो मुखारसून आमी केन्नाय मध्वाचार्य स्वाम्याल विशय डिस्कस करतना आमी करुया तांणी प्रमुख जावन तांणी ते पंचमहाभेद तत्व म्हूण तांणी सांगिल्लें आसा की ईश्वर आनी जिवांतू केन्नाय तांणी एक जावचे साध्य ना जीवात्म म्हळ्यार सदैव शाश्वत जावन देवालो सेवक आणि ईश्वर आनी पंचमहाभेद म्हळ्यार ईश्वर आनी प्रकृती विंगड ईश्वर आनी जीव विंगड आणि 2 जीव एक जावचे साध्य ना जीव आनी जीवय विंगड जीव आनी प्रकृती विंगड
आणि आध्यात्मिक प्रकृती आणि भौतिक प्रकृती ह्या विंगड. सो हे 5 तत्व सांगितले मध्वाचार्य स्वाम्यान तांगे तत्ववादांतू ताका पंचमहाभेद म्हणतात. आणि त्या प्रकारे त्यांनी मुखार सुनू त्यांची फिलॉसॉफी पुरा वैष्णवजन फॉलो करता असती. आणि सांगितलं असं की देवान निर्विशेष नाही देव. आम्ही त्या प्रार्थनेत सांगतात निर्विशेष शून्यवादी ते प्रार्थना करताना सांगतात पण देव निर्विशेष नाही, देव सविशेष, देव सगुण जावन आशिल्लो देव. आणि नाम देवाले नाम रूप लीला ते विशेष देवाले देवाल म्हणजे कोणी ना म्हणून मध्वाचार्य स्वाम्यान हे दाखयलेलें आसा. सो ते मध्वाचार्य स्वाम्याले गुणगान हांगा राबयता मुखार सुन आनीक मस्तकड विषय आसा आमी ते खंडीत फ्युचरांतू केन्ना मुखार विंगड एक संदर्भारी सत्संग करुया. ते मध्वाचार्य स्वाम्याले प्रिय जावन आशिल्लें देव कृष्ण तांगेले नाम रूप लीला विषय मध्वाचार्य स्वाम्यान कितलीकी विषय बरयलेलो आसा. आणि उडपा मठान ते प्रिय जावन आशिल्ले तांगेले कृष्णाल मूर्तिका आज ही सेवा करता आसत. सो एक आता मी दामोदर अष्टक म्हणचे पशी फुडें एक 2 दामोदर नेक्स्ट सेशन आम्ही ह्यांची करूया लेसन्स फ्रॉम दामोदर लीला म्हणून. म्हणजे दामोदर लीला देखून आम्ही कसं शिकयता म्हणून जाल्यार एक 2 मिनिट हे लिले विषय सांगता. म्हळ्यार आम्ही पळयल्यार हे दामोदर लीला म्हळ्यार भागवतामाचे धांची स्कंदांतू भागवत धांची स्कंदान देवाल विषय धांची 11 अध्यायांत येता. आणि आमकां पुरा जना गोता अशी एकदम म्हळ्यार ही भारी कीर्ती पाविल्ली लील ही देवाली. यशोदा अम्मान कृष्णाक बांदूचे ट्राय करचें म्हळ्यार देवाल पोट्टाक उदर ताका दामोदर म्हणचे तागेलें नांव बांदूचे ट्राय करचें जाल्यार बांदूचे जायना. म्हळ्यार हे लिलेंतू आमी एक वस्तू शिकयत म्हळ्यार खंयचे प्रकारारी आमकां एक पर्यंत मन येता पळय की हे हांव वाचिल्लें ग्रंथ हे हांव कशें की आयकलें म्हळ्यार म्हाका देवाल विशय कळ्ळो म्हणून ना. देवाल विशय कळ्ळ न्हू आमी आमकां कळची तशी पॉसिबल ना. देव म्हळ्यार अनंत आसा. सो हे एक लिलेंत आमी एक विशय शिकयत म्हळ्यार देव अनंत जावन आसा आमकां केन्नाय शिकचें जायना. ब्रह्मदेव एक पंत येतकय आणि हो म्हळ्यार ब्रह्माल मनांत आशिल्लें की विष्णू नारायण म्हळ्यार तांणी कसले कश्टांत येताना नारायणालयाक वचून तांणी रक्षण मागची न्हू. हो देव कृष्ण म्हणून अशी सान रुपार कशें आसा बा म्हणून देव ब्रह्मदेवान हे भागवत पुराणांत आसा तो येवन देवा पळयत काय. आणि तेन्ना देवान पळयताना कृष्णाल एक गोपबाल तागेले दोस्त आशिल्ले फ्रेंड मधुमंगल म्हणून ताक म्हळ्यार भारी प्रिती ताका तो निप्पोवन वचून पुरा ताक तोच पितके म्हळ्यार विंगड ताक कोणाले वट शेअर करची नाका. तेन्ना कृष्ण पळयत काय हो मधुमंगल एकलो ताक पितास म्हणून तेन्ना ताण ताक एका पंता पिलेले निमित्त तागेले गाल भरून ताक आशिल्ले गालांत. तेन्ना कृष्ण कसं करता म्हळ्यार दोन्ही हातान तागेले गालाक थाप्पनी मारतके ते मारलेले पेटा तागेले तोंडा देखून पुरा ताक म्हळ्यार म्हणटात पळय पूरा ताक एक स्प्रे म्हणके जावन सीधा कृष्णाल आंगार पडतके आणि ಸ್ವಲ್ಪ कृष्णाल तोंडा भितर वतके आणि कृष्ण त्या खुशेर पित्ता म्हणून सांगिल्लें आसा. ब्रह्मदेव ह्या पळयतरी देवा दिसतके कसं कसं लील करता म्हणून ताका हें ब्रह्म विमोहन लीला म्हणचेका. त्यांची दामोदर लीलांतू आमी एक विषय कसं सांगेत म्हळ्यार की देवाल विषय कोणाक मन आवडचे तशी ना. देव अनंत जावन आसा. ह्यांची दामोदर अष्टकांतू आता मुखारसून आयकतली आमी त्वधी यो धरायात विश्वस्य म्हणून म्हळ्यार सांगिल्लें आसा देवाल्याची पोट्टा दोखून हे सगळे अखिल कोटी ब्रह्मांड नायक म्हणटा ती. आमी यशोदान ते विंगड एक अवतार देवाल पळोवचे आसना देवान तोंड ओपन केलें सुद्दां यशोदा मैयाक सगळें ब्रह्मांड तागेले तोंडा भितर दिसता. सो हे दामोदर लीला देखून आमी एक विशय शिकचे तशें आसा की भक्तीन प्रितीन मात देवाक आमी प्राप्त करीत आमगेल मनांत येतलें की आमी कसं शिकून वाचून आमी देवाक समजून घेवयेत और देवाल विशय आमकां मन आवडटलें खंडित ना. देव ह्या लिलेन दाखोवन दिता की तुमी कितले प्रयास केल्यार म्हाका बांदून घालूं जायना. सो हें सेशन हांगा राबयता. मुखार आमी आनी सकयल कसं लेसन शिकयत दामोदर लीला देखून ते नेक्स्ट संडे आमी मुखारसून पळोवया. कसने उलयलेलें हातूंत कसने चूक जालेलें आसल्यार क्षमापण कोन्न दिवका. रजगोपी माताजी तुम्ही सेशन कंटिन्यू करा. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण प्रभुजी. भारी लायक सेशन आशिल्ले मध्वाचार्याले कितले सकाळ वाटतं तुम्ही सांगले आता बाल्य लिहिले तांगेले धर न्हू तांगेले तांणी ते भगवद्गीता वैरी तांणी भाष्य बरयल्ले तदनंतर अनेक कसं भाष्य बरयले तांणी ब्रह्मसूत्र भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य तदनंतर थंय वचून तांगेले देवाल तांकां दर्शन जावचे वासुदेवाल दर्शन जावचे आणि तांगेले एक शरीराचे बल तांणी केळे खावचे दूध पिवचे हे सगळं एक सामान्य मनशाल नाही एक असाधारण तांणी आशिल्ले अशी आमगेले भारत देशान तसे कितले संत येवन अशी प्रचार करून तांगेले पुरा जीवन तांणी दुसरेले हक्क खातीर तांकां बी एक देवाले साक्षात्कार जावका तांकां बी एक आत्मसाक्षात्कार जावका म्हणून ताजे बद्दल कितले तांणी रचने करून ताजे बद्दल कितले हे बरोवन साहित्य बरोवन ताजे बद्दल ते प्रचार करून लोकांक एक सरळ भाशेन तांकां दिवन तांगेल जीवन उद्धार करका म्हणून हे आयले आता तशीच प्रभुपादान बी हे पुरा भारतांतू नाही भारता भायर बी तांणी वचून ते हेजारी तांणी हे सगळं पुरा ग्रंथ आता आम्ही कसन मध्वाचार्याला ऐकल की ते ಒಟ್ಟು साहित्य प्रभुपादांनी तांगे विंगड विंगड बुक्सांत बरोवन तर भगवद्गीता भागवतम ताजेवयर तांणी तात्पर्य दिवन विंगड विंगड भाशेंत कमीत कमी 25 भाशेंत अशी विंगड देशाचे प्रत्येक राज्याचे भाशेंत तांणी प्रत्येक लोकांक हे पावका एक साधारण लोकांक बी म्हणून आता तांगेले आता मध्वाचार्याल्यांनी विद्वत पळयले रे एक साधारण मनशा कशी तेवटू ज्ञान घेवचे हे उरना कॅपॅसिटी जाल्यार तांणी साधारण मनशाक बी ते पावका म्हण तितले सरळ भाशेन तांणी सामान्य लोकांक दित आशिल्ले तशी प्रभुपादांनी एक सामान्य लोकांना आता आमगेले कॉंग्रिगेशनान तो आता आम्ही पळयले राधा गोपीनाथ मंदिरांत येता ती कितलोटू लोक अशी एक माताजी आसा तिका हे येनाशिल्ले वाचच्या बरोवचे येनाशिल्ले बरी लेक्चर आयकत आशिल्ली तिका मस्त आशी जाले प्रभुपादाल बुका बद्दल की म्हाका एक दिवस पुणी वाच काय हे कशी म्हणून ती एव्हरी संडे येवन प्रोग्राम अटेंड करून तदनंतर एक तिने एक माताजीक धरले आणि सांगले म्हाका बरो का वाच का म्हण मस्त मन आसा म्हाका तू शिकयतले म्हण तशें करून 6 महिने ऑलमोस्ट वर्स भरी तिने तिगेले शिकली एव्हरी संडे 2-2 तास तिगेले बसून तदनंतर आता ती प्रभुपादाल बुक्स वाचता म्हळ्यार इतले एक भक्ती मुळे इतले हे आस की एक साधारण कोणाक वाचच्या येना कोण आमी म्हणटा ती अंगुठा छाप म्हणून तसं लोकांन बी एक भक्ती करत देवाल ज्ञान कशी हे करत तुम्ही वळल्यावर तांणी तंत्रज्ञान तत्वज्ञान कशी एक सिद्धांत दिले तदनंतर देव कशी देवाल विग्रह आराधने कशी करचे आम्ही म्हणून एक हाजेन शास्त्रानुसार आम्ही कशी करका म्हणून तशी भक्तीमुळे वट्टू आस्पेक्ट कितले सरळ करून तांणी हे करून दिल्या प्रभुपादान बी आमकां इतले सरळ करून प्रत्येक मनशाक प्रत्येक घराघराक भक्ती पावका म्हणून इतलं मस्त सकळ प्रयत्न केल्या मस्त धन्यवाद तुमकां आमगे प्लॅटफॉर्मार जे प्रोग्राम चलता आसा प्रत्येक लोकांना रेग्युलरली येवका आणि हाजी लाभ घेवका आणि तुमगेल बी कोण असले रे तांकां सांगका हे प्रोग्रामा बद्दल आणि तांकां बी इन्वाइट करका म्हणून आमगेले इच्छा आसा मोठो लोकांचे धन्यवाद आणि आता मी दामोदर अष्टकम राधिका भाव माताजी आमकां हे करता ती माताजी राधिका भाव माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे
दामोदरेश्वर माई की जय। कार्तिक महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. राधिका माताजी तसं सांगतेस आहे. होय माताजी. ओके, तुम्ही कन्क्लूड करूयात. हं? धन्यवाद राधिका भाव माताजी आणि गौरी माताजी. आणि लायकन आमका दर्शन दिले देवाले आणि दिव लावून बारे लायक दर्शन दिले. मस्त धन्यवाद. श्री दामोदर मंत मस्त ऑस्पिशियस असा. कोण देवाक दिव दाखयता ती सकाळी आणि सांजवाळे हे तांकां सांगेल हजारो लाखो पाप गेले ताजे वता मुक्त जातात आमी देवान हे केल्लें आसा. आणि कशें आमी देवाक दिव दाखयता ती दिव प्रज्वलित जाता तशें आमकां हे आमकां एक अंधकारांतून दिव अंधकार काळोख कशी काडता तशीच आमगेले एक देवाल भक्ती आमकां अंधकारांतून भायर काडता आमकां प्रज्वलित करता देवाले हातूंत. तशीच हे दिवाळी आमकां एडवान्सान तो दिवाळीचे शुभाशय सांगता. हे दिवाळी तुमकां तुमगेल भक्तीन तूं आनी हे दामोदर म्हणता हे दिवाळी दिवस यशोदा माईन कृष्णाक बांदिले दामोदर लीला केल्ले तशीच तुमी हे देवाले विंगड हे आसा पास्ट टाइम्स लिहिले ते आयकूं येता. हे दिवसान तूं जाल तितले जप करचे दिवाळी दिवस देवाल ते दिवस रामाले रामान अयोध्या वापस येवचे वनवासाच्यान शी मस्त सकड लिहिले आसा. प्रभुजी आमकां नेक्स्ट सेशनान तो सांगतले. तरी मोठो लोकांक तुमकां धन्यवाद की अशी येता उरा आनी आमगेलो उत्सव बी वाडयत उरा. हे दिवाळीचे शुभाशय वट्टो लोकांक. आता आमी 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र सांगून या प्रोग्रामांक विराम दिवया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. दामोदर भगवान की जय. कार्तिक मंत्र की जय.
हरे कृष्ण. तर आम्ही नेक्स्ट संडे मेळया. कार्तिक मासाचे पुरा आम्ही लाभ घेवचो, पुरा ताणे लीला आयकूचो आणि ताजे महत्व आयकूंक घेवचो आणि लेसन्स आम्ही कस कसन शिकचे येता म्हणून. हरे कृष्ण. धन्यवाद.